50,000 पगार घेवपी खासदार 1 लाख पगार मागतात म्हणून बोवाळ. मात गोंयच्या आमदाराच्या अकाउंटांत सध्या दर म्हयन्याक 1 लाख पडटा. तातूंत पगार 10,000 आनी मतदारसंघ भत्तो 90,000. खासदारांक मतदारसंघ मोठो आसूनय 45,000ाचो भत्तो. खासदाराक गाडी घेवंक रीण मेळटा 4 लाखां मेरेन. ते मागतात 10 लाख. गोंयच्या आमदारांक गाडयेक रीण 15 लाखां मेरेन. पगार भत्ते आनी रिणाच्या बाबतींत गोंयचे लाखाधीश आमदार खासदारां परस श्रीमंत. पळयात खासा रिपोर्ट. खासदारांच्या पगार वाडीची चर्चा सध्या देशभर चल्ल्या. संसदीय समितीन पगार दुप्पट करचो म्हूण शिफारस केल्या. खासदारांचो पगार फाटीं 2010 वाडिल्लो, तो आतां 2015 वाडटलो. खासदार सध्या तांचो पगार 50,000 वयल्यान 1 लाख करचो म्हूण मागतात. आनी गोंयच्या आमदारांच्या खात्यांत सध्या पगार आनी भत्त्याच्या नांवान म्हयन्याक वट्ट 1 लाख रुपया पडटा. 10,000 पगार आनी 90,000 मतदारसंघ भत्तो. त्या 90,000ांचो सरकाराक कसलोच हिशोब दिवपाची गरज नाशिल्ल्यान तो पगारूच म्हणपाक हरकत ना. गोंयचे आमदार खासदारा परस श्रीमंत कशें ते पळयात. खासदार जोडटा म्हयन्याक 95,000 जाल्यार गोंयचे आमदार लाखाधीश. खासदाराचो पगार 50,000, मतदारसंघ भत्तो 45,000, वट्ट येणावळ 95,000. गोंयच्या आमदारांचो पगार 10,000, मतदारसंघ भत्तो 90,000 आनी वट्ट येणावळ 1 लाख. गोंयच्या आमदारांचो पगार दर 4 वर्सांनी वाडटा. पगार वाडलो ना जाल्यार बाकीचे भत्ते, पेन्शन वा सवलती वाडटातूच. 2004 उपरांत 2008 मतदारसंघ भत्तो 200% वाडलो. हातूंतले 2 इन्क्रिमेंट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसतना केल्यात. त्या उपरांत 2012 पगार धरून सगळ्योच सवलती 100% वाडल्यात. आमदाराक पगाराच्या नांवान म्हयन्याक 10,000 रुपया मेळटात. 2004 5,000 आशिल्लो पगार 2012 10,000 केलो. मतदारसंघ भत्तो 26,000 वयल्यान 90,000 केलो. त्या उपरांत म्हयन्याचें पेन्शन 8,000 वयल्यान 15,000 केलां आनी विधानसभा कामकाज आसता तेन्ना दिसाक 1,500 मेळटा. आमदारांक गाडी घेवंक मेळपी 6 लाख मेरेनच्या रिणाची मर्यादा 2012 सावन 15 लाख मेरेन वाडयली. त्या शिवाय घर बांदपाचें वा घेवपाचें आसल्यार 30 लाखां मेरेन रीण मेळटा. आनी मतदारसंघात भोवंक सवलत म्हूण पयलीं 250 लिटर मेळटाली ती पेट्रोल डिझेलाची मर्यादा वाडोवन म्हयन्याक 300 लिटर केल्या. आनी त्या शिवाय आमदारान दवरिल्ल्या 5,000 कर्मचाऱ्यांक सरकार पगार घालता. आनी वैजकी खर्च राज्या भायर यो वच करपाक सवलती आनी प्रिविलेजी आसातूच. गोंयच्या आमदारांचो पगार आनी बाकीच्यो सवलती 4 वर्सांनी वाडपाचे फाटले 12 वर्साचे गणीत केल्यार 2016-17 परत पगार वाडीचें बिल विधानसभेत येवंक शकता. गोंयचे आमदार येन्नाच लक्षाधीश, खासदार हजारांचेरूच आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. बायणां कन्नडिकाची घरां मोडली म्हूण गोंयांत येवन शबय घालपी कन्नडिका सध्या लोकांक 12 वरांच्यो नोटीशी दिवन घरांचेर बुलडोजर भोंवडावंक लागल्यात. कारवार ते कोडीबाग रस्त्याचे रुंदीकरणा खातीर सरकार रातोरात नोटीशी दिवन सकाळ म्हणल्यार बुलडोजर फिरयता म्हूण थंयच्या लोकांच्यो बोबो पडल्यात. 400 घरां आनी दुकानांचेर कर्नाटक सरकार असोच बुलडोजर भोंवडावपाचो आसा. बायणां दर्यादेगेवेलीं घरां मोडटात म्हूण गोंयच्या सरकाराच्या नांवान शबय घालपी आमदारांतलो एकलोय लोकांचे वासपोसेक दिसना. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. As a human being, as a chief minister, हे डेमोलिशन ड्राइव करचे बरें नाही. रिहॅबिलिटेशन जोपर्यंत जायना पुरो सती तोपर्यंत ताका डिस्टर्ब करचे नाही म्हणून. I am not going to leave Goa unless and until this government gives the rehabilitation package at any cost. पळयात कारवारची घरां आनी दुकानां थंयच्या प्रशासनान कशीं मोडल्यात. कांय घरां आनी दुकानां अर्दीच मोडल्यात. थंयचे लोक म्हणटात ब्रिटीश राजवटी भशेन सरकाराचो कारभार चल्ला. राती नोटीसी दितात आनी सकाळीं येवन घरां मोडटात. सामान काडपाकय वेळ दिनात. रस्तो इतलो रुंद करपाची गरजच ना म्हूण कारवारचे लोक उलयतात. हेमी कितें करता अशें कसले नोटीस दिन अशें एक आमगेले MLA जावं आमगेले जिल्हाधिकारी जावं DC जावं आनी खंयचे नगरसभेत जावं म्युनिसिपालिटी जावं कसले एक नोटीस दिन अशें येतात आनी रातोरात आमकां रात्रीन 7-8 घंट्यान रात्रीन नोटीस दितात. ते बी आमी ना जाल्यार घरां लायतात नाल्यार शॉपां लायतात आनी सकाळी फुडें आमगेले डेमोलिश करून सोडतात. आतां ब्रिटीश लोक ना न्ही, हेमीच ब्रिटीश लोक जाल्ले जाला आतां. असली परिस्थिती आमगेले कारवारा भितर येयल्ले आसा. कोण विचारतालो ना, कोण प्रचारतालो ना, कोणी ना. इतले प्रॉब्लेम आसात. लोक फाल्यां लोक सुसायड करून घेताले हे मात्र 100% फाल्यां लोक कितकी लोक हे सरकारा नांवांच्यान सुसायड करून घेवचे पक्का. ते एक्सपेन्शन ऑफ रोड आसा न्ही, मॅक्झिमम हेमी 18 मिटर्स केला आनी 18 मिटराची आवश्यकता बी ना आशिल्ली आनी ड्रेनेज पेमेंट सगळे आयिल्ले जाल्यार तरी तेमी काय आमकां कन्सेशन दिलें ना तेजे बद्दल.
इवन लँड ॲक्विजिशन बी करून घेतलं ना. कारवारात उदरगत जाल्ली जाय म्हूण कर्नाटक वेदी रक्षण समिती आनी बाकीच्यो कांय संघटना सरकारा बरोबर रावल्यात. गव्हर्नमेंट बी एग्री आसा, गव्हर्नमेंटान वर्क हाडला आनी हे डेव्हलपमेंट जावंक जाय, नाजाल्यार फंड रिटर्न वयता आनी टोटल 90% गांवचे लोक आसात फुल सपोर्टिंग आसात. घरां मोडिल्ल्यांक सरकार आदार करपाक शकता, पूण तांणी आपल्या कडेन येवचें पडटलें म्हूण थंयचो जिल्लो अधिकारी उज्ज्वल कुमार घोष उलोवन दाखयता. गोंय सरकारान हालींच बायणा दर्या देगेवेली बेकायदेशीर बांदकामां मोडलीं. थंय चडशे कर्नाटकांतले लोक रावताले. ह्या मुद्द्याचो कर्नाटकांतले सत्तेर आशिल्ले राजकीय फुडाऱ्यांनी बरोच बोळा केलो. कर्नाटकांतलो मंत्री आर.व्ही. देशपांडे तशेंच थंयचो आमदारय मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळून गेल्लो. लोकांक रावंक दुसरी सुवात दिवची म्हूण ते मागताले. गोंय सरकारान कितलेशेच म्हयने आदीं नोटिशी दिल्ल्यो. थोड्यांची पुनर्वसणूक केल्ली. कर्नाटकांत तेंय मनीसपण दिसना. प्रुडंटा खातीर भबेश बोरकार. म्हापशें शाराची उदरगत जाले उपरांत बाकीच्या शारांची उदरगत जातली म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. पयले शार नियोजन येवजणेचें म्हापशें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री पार्सेकार, शार नियोजन मंत्री फ्रांसीस आशिल्लो. पयल्या टप्प्यांत म्हापशें डावन टावन आनी दुसऱ्या टप्प्यांत कामखाजन आनी गावसावाड्याचेर काम NGPD हातांत घेतली. इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.